What ना Goya? ठीक आहे कुठं पहिले त्याचं बोलू ना प्रोटोकॉल नंदा तुम्ही MLA घेऊन हांगा येयल्ले कितें सांगता फर्स्ट एक्चुली हो खूप लॉंग पेंडींग इश्यू म्हटल्यार तो वास्कोकारा खातीर आनी इमर्जन्सी सर्वीस आनी एक्चुली खंय तरी प्रायोरिटी धरून काम करपाक जाय आसलेलें आनी खंय तरी दाजी बाबान बरें काम केलें की आजून CM स्वेरींग जावच्या पयलीं CM जावच्या पयलीं सगळे मिनिस्टर जावच्या पयलीं खंय तरी तेणी इन्स्पेक्ट केलें आनी खंय तरी एक दाखयलें की तो खंय तरी कितें तरी करूंक सोदता वास्कोकारा खातीर आनी म्हाका आशा आसा की खंय तरी हें जातलें हांगा परिस्थिती इतली वायट आसा की हांगासर जनावरां सुद्दां बरीं रावतात पूण हांगा आमचे बाबडे फायराचे स्टाफांक जागो ना रावपाक धाकलेशे रुमान एक 15-20 स्टाफ रावतात खंय तरी पळोवन वायट दिसता खरेंच आनी ते आमकां लागून काम करतात आनी आतां पावसाळो येवपाचो आसा खंय तरी झाडां पडटात ते जातात वर्सान आनी खंय तरी आमकां तेंची गरज आसा आनी ताका लागून हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या MLA कडेन की तेणी एक इनिशिएटीव घेवन खंय तरी वास्को खातीर खंय तरी हो सुटावो काडपाची गरज आसा बिल्डिंगेचें काम चालूच आहा आनी ते 18 म्हयन्याचो टायम दिला आनी खंय तरी त्या 18 म्हयन्यान म्हाका आशा दिसता की थंय कंप्लीट जातलें पूण टेम्पररी बेसीस हांकां शिफ्ट करपाची गरज आसा एक तर रवींद्र भवन ना जाल्यार आनी तेंच्यांनी दापोली एक स्पॉट पळयलेलो हांगा ते एक लेटर तेंच्यांनी केल्लेलें आहा आनी तेंचे कडेन कितें किट ना कितें कितें जाय पळय तें आमी ताका अवेलेबिलिटी करतले आनी मिटिंगूय घेतले CM कडेन हेका लागून तुम्ही आज इन्स्पेक्शन केलें फायर स्टेशनाचेर की कशी परिस्थिती आहा कितें पळोवन जावंक शकता आमी इवन इलेक्शन जावचे पयलीं हांगा जेन्ना रावंड मारताले तेन्ना काम स्टार्ट जावपाचें आशिल्लें तेन्ना आमी मागणी केल्ली की हें काम स्टार्ट जावचे पयलीं तांकां खंय तरी शिफ्ट करचें म्हणून बिकॉज ह्यो एमर्जन्सी सर्विसीस तांकां रातचें केन्नाय उठचें पडटा केन्नाय हें करचें पडटा गाडयो सारक्यो आसपाक जाय हांगा तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार दोडल्यान अर्द गाडयो पयल्यो जाम जाता तातूंत जर तांचे टेबल सारको वयना आसल्या कारणान आनी डॅमेज जाता म्हणजे चिकना पेक्षा कोंबडी म्हारग म्हणटा पळय तशी हांगा मसालो म्हारग तशी हांगा गत जाल्ली आनी आमी तेन्नासून डिमांड करताले की हें काम स्टार्ट जावचे पयलीं तांकां खंय तरी सारकें दवरा आज खंय तरी ते फ्रेश उरतले जाल्यारूच ते खंय तरी आमचे सेवेन आसतले कित्याक असले कॉल्स चडशे रातचे चड येतात आमी पयल्या म्हणजे हांवूय कॉन्सिलर 3 टायम आशिल्लो आनी असले रातचे कॉल्स चड येता आनी ते खंय तरी फ्रेश उरप ही आमकांय बरें आनी तांकांय बरें पूण आज आमी हांगा जेन्ना भितर पळयतात तेन्ना अवस्था इतली वायट आसा एक 2 बाजो ते ऑफीस पयल्यार ऑफीस न्ही गुदांव चड दिसता सो आमी तांकां आज एश्युरन्स दिला की तांकां दाबोळे शिफ्ट करपाचें जे एक प्लॅन आशिल्लो तो इमिडिएटली ह्या 15 दिसां भितर आमी तांकां शिफ्ट करपाचें पळयतले दाबोळेचो आमदार मोमीन गोडीकर सर तांकांय आमी मातशें कॉन्फिडन्सान घेवन जाता तितले बेगीन कित्याक आतां पावस येवपाक म्हणजे केन्नाय येवपाक शकता आनी आतां पयलीं भशेन पावस ना सारको जुनान येतलो तो केन्नाय येता आतां आनी हांगा तुमी आज पायपिंगाचे पयले जाल्यार सपोज दोग्यांनी पावस आयलो जाल्यार ते सगळें उदक तांचे भितर येतलें आनी म्हणजे मॅस आनी जातलें त्या खातीर तांकां पयलींच खंय तरी वेवस्थीत शिफ्ट करून त्या पावसान तांकां कॉल्सूय चड आसतले लायटी वायरी झाडां सगळे घरां कोसळटा सगळे कॉल्स चड आसतले की त्या खातीर ते खंय तरी आज सेफ उरप आमकां चड गरजेचें आसा आनी ताच्या खातीर जाता तितले बेगीन गव्हर्मेंटा कडेन आमी उलयतले करून एक इमिडिएट म्हणटकूच मोवीन सरा कडेन उलोवन तांकां शिफ्टिंगाचे आमी पयलो एक प्लॅन घेतले केन्ना अशें काबार हें जातलें काबार जातलें हें 18 म्हयन्याचो टायम लिमीट आसा आनी तें काम चालू आसा पूण आमी कितें म्हणटा खंयचेंय काम स्टार्ट जावचे पयलीं जे रावतात थंय तांकां सारकें रिहेबिलिटेट करपा पयलीं आनी मागीर तूं कितले एक 4 म्हयने एक्स्ट्रा बसून जाल्यार प्रॉब्लेम नासता पूण हांगा कितें जालां म्हाका पयलींच काम स्टार्ट जालां आनी मागीर शिफ्टिंगाचो प्रॉब्लेम जाला सर कितें अशें तुमी सांगलें MLA सर ऑनरेबल वास्को MLA ऑफिसान सो सरान आमकां आश्वासन दिलें तो आमचो प्रोसेस शिफ्टिंगाचो प्रोसेस चालू आसा तो बेगीन करून दितलो म्हणून आनी हे बी असं सांगलां सरान की आपण कॉन्ट्रॅक्टर आनी PWD ऑफिसराक उलोवन काम मातशें आमचें बिल्डींग कन्स्ट्रक्शनाचें काम चलता तें मातशें बेगीन करपाक कित्याक आनी आमचें शिफ्टिंगाचें म्हणटा तें पावसाचे पयलीं सरान मातशें आपूण करता म्हणून सांगलां आमकां शिफ्टिंगाचें कितके स्टाफ आनी तुमी कितके रुमान अशें रावता
एट प्रेझेंट आम्ही रेसिडेन्शियल क्वॉर्टर्स घेतल्या 3 रेसिडेन्शियल क्वॉर्टर्स आम्ही आमच्या स्टाफ शिफ्ट केल्या रेसिडेन्शियल क्वॉर्टर्स आणि ऑफिस स्टाफ आमच्या ऑफिसान एक रुमांच्यान आमी फंक्शन करता पब्लीक सगळे हांगा ऑफिसान येता एकूच रूम आसा वी आर फेसिंग डिफिकल्टी बट वी मॅनेज पब्लीक एक मातशें त्रास घे मरे घे मरे काल हो ना दाजी दाजी काल दिसा एक्स एमएलएन हें घेतलें प्रेस कॉन्फरन्स कितें सांगलें की कितें कामां आसा ती तूं आतां हें कर कंप्लीट करपाची खरें हांवें पयलेंय सांगलां काम चड करप आनी उलोवप कमी हांगा 10 वर्सां उलटे जाल्ले आसा सो म्हाका तें कंटिन्यू करपाचें ना म्हाका ताजेरूय काय कॉमेंट करपाचो ना म्हाका लोकांनी निवडून दिला काम करपा खातीर सो ह्या 5 वर्सांनी काम करून दाखोवपाची ही म्हजी जबाबदारी आसा असल्यो कॉन्ट्रोवर्सीन म्हाका पडपाचेंय ना आनी ताजे बद्दल म्हाका कांय उलोवपाचेंय ना हांव काम करत वतलों फुडल्या 5 वर्सांनी कितें आसा तें लोकांनी डिसायड करचें